सगळे मुगे पत्रकार भावांक बरे दीस तुमकां सांग उलयता. आयज हे पत्रकार परिशद आपोवपाचे कितले एकू मुद्दो. आयज कालच्या दिसा तुमी चयला आसतले जायते सोशल मिडियाचेर वेगळे वेगळे तुमचे पत्रकारांतल्यान एक बातमी भायर सरली मिकीक नॉन बेलेबल वॉरंट काडला म्हणून. आनीक आमी खरेंच आमी गोंया आसूना. आमी म्हाका दिसता 3 तारखे भायर सरलो म्हाजे बिझनस ट्रिपीक. हांव जाणा आशिल्लो म्हजो मॅटर आहा म्हणून 9 तारखेर, पण एक दिसाक लागून कांय हरकत आसूना. काल तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाका जायते ते व्हायरल जाते म्हाका बातमी येयली. आनीक म्हाजे खास जायते जाणांनी म्हाका फोन मारलो विशय कितें म्हूण. आनी त्या पासत म्हाका दिसता हांव ताबडतोब फ्लायट धरून गोंय पावलो सकाळी. कित्याक म्हाका फिजिटी वच म्हणून लिपोवन रावपाक म्हाका नाका. सो तो जो मॅटर 2 आशिल्ले दोनी म्हणजे दोनी मॅटर एकूच दिसा आशिल्ले काल. आनी बिफोर द GMFC कोर्ट एक आशिल्लो तो वेलिंगर सुभाष वेलिंगरान जेन्ना स्टेटमेंट केलेलो आमच्या गोंय साहेबाचेर तेन्ना प्रोटेस्ट करपाक हांव काय आसना. पूण 3 दीस पासून प्रोटेस्ट केलो मात ऑक्टोबर 2024. आनीक 3 दीस म्हणत 2 दीस जेन्ना म्हाजी ड्रायव्हर म्हाजी भुरगीं हांव हाडूंक वयतालो इस्कॉलाक. म्हजी भुरगीं किंग्स स्कॉलाक शिकतालीं सांती एरियाला. सांजची येता आसतना 6 ती पावप म्हणजे लेट जावप ट्रॅफिकाक लागून हे प्रोटेस्ट जाल्लो म्हणून. सो 3rd डे हांव वयतालो. हांव वयता आसतना म्हाकाय हाडयलो लोकांनी. आनीक म्हणजे बरें सांगात एक म्हजो फ्रेंड आसलो खास वयता म्हाकाय हाडयलो. मागीर हांवें कार गुंडाळली कदंबाच्या तिगाय हाडयलो परत येयलो. आनीक म्हणजे हांवूय सारको अपसेट जालो कित्याक ट्रॅफिक आसलो सारकें बंद आशिल्लें. आनी इट्स इन द हार्ट ऑफ मारगांव सर्कलाचेर म्हणजे सगळे वता तुका कोर्ट आहा थिंगा दोनी सेशन आनीक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आहा मार्केट आहा हॉस्पिटल आहा. सो लोकांक त्रास जावपाक लागले सारके. आनीक हांवें काल रस्त्यार धरून भायर सरलो. सगळे लोक जमा जालो आनी हांवें विचारले थिंगा पुलीस आशिल्ले सुनीता सावंत आशिल्ले. मागीर तो आमचो रिसेंटली रिटायर्ड जालो तो कोण संतोष देसाय आशिल्लो. आनीक राणे आशिल्लो PSP. सो हे सगळे आसतना हांवें म्हणलें बाबा हे लोकांक हे तुमकडे आहा जो मनीस तो हिंगा तुमकां मेळना 3 दीस पासून आनी हे लोकांक त्रास जाता. आनी खरेंच हे आमच्या धर्माचेर रिमार्क मारतो व्हेरी बॅड. बट लोकांक सेंटिमेंट हर्ट जाले. लोकांनी प्रोटेस्ट केलो. लोक जस्टीस मागतालो आनी ताका एरेस्ट कोन्न तेणे सॉरी तरी मागपाक. पूण काय तसली कांय जावना. लोकांक त्रास जाले. लोकांक लाठी चार्ज केली. लोकांक मारलो. लोकांची केस जाली. आनी तितून भितर हांव थिंग सांगिल्लें बाबा तुका मेळना जाल्यार हांवें नांव काडूना. तुका मेळना जाल्यार म्हाका मेळना जाल्यार हांव उडोवपाक जाता. उडोवपाक जाता काय म्हण तुमकां मेळना न्हू म्हाका मेळना जाल्यार उडोवपाक जाता. इतलें म्हणलें आनी कांय ना. आनी म्हाजो थिंगा प्रेजेंट म्हाका दिसता 10 मिनटां पासून ना. आनी इट इज ऑन द रेकॉर्ड. हांव तें सांगून हांव गेलो. म्हाजेर केस चार्जशीट केली. आनी हो एक मॅटर काय आशिल्लो. आनी दुसरो आशिल्लो तो 2009 तो मजोर्दा बीच रिसोर्टांत काजिनो इश्यू आसलो. आनी तो मॅटर जेन्ना चार्जशीट केलो तेन्ना कोलवा पुलीस स्टेशन तो मॅटर डिस्चार्ज जालो 2011 मुकोडींग ऑर्डर आहा डिस्चार्ज जालो. आनी तुमी जाणा आसतले त्या टायमार म्हजे कितल्यो केस गायल्यो 2010 9 आनीक ED लायली CBI लायले क्रायम ब्रांच लागले इन्कम टॅक्स लागले. हे सगळे त्या काळार काँग्रेस सरकार आसतना त्या सरकार आमी आशिल्ले NCP म्हणून हांव आमदार आशिल्लो. सो हो मॅटर डिस्चार्ज जालो तेन्ना कोलवा पुलिसीन
चार्जशीट केलो तो हांव तितूंतल्यान डिस्चार्ज जालो. रोखडोच डिस्चार्ज जालो उपरांत रोखडोच क्रायम ब्रांचान तोच मॅटर परत चार्जशीट केलो. आतां कंप्लेनंट कोण न्हू, दोग जावन कंप्लेनंट, एक असलो कोण जेराल्ड म्हूण आनी एकलो आनी कोण आशिल्लो. सो एक मॅटराक तेमी क्रायम ब्रांचान एक मॅटराक तो कोणाक घातलो आनी एक मॅटराक जेराल्ड धाडलेलो. म्हणजे वाया वर्सा एकलो आहा तो विटनेस म्हूण रावता एक मॅटराक, एकलो आहा तो कंप्लेनंट रावता एक मॅटरान, दुसरो आहा तो कंप्लेनंट रावता, एकलो आहा तो विटनेस रावता. म्हणजे तितूंतले सुमार 32 सुमार विटनेसीस आशिल्ले आनी 32 विटनेस आहलो. तितल्यांनी विटनेसांनी स्टेटमेंट दिता आसतना म्हजे फेवराक दिले आनी तो मॅटर डिस्चार्ज जाला. आमी आतां तो मॅटर 2009 मॅटर तो आतां म्हाका सगळ्या त्या टायमार लोकांक सगळ्या गोंया खबर आहा. म्हाका काँग्रेसान त्रास केले, कितें त्रास केले ते रेड मारल्यो, CBI लायली, इन्कम टॅक्स लायले, ED लायली. तो हो सरकार डबल इंजीन सरकार आसलेलो, काँग्रेस सेंटराक आसलेलो आनी गोंया आशिल्लो. ह्या सरकारान हांवूय शामील आसलो ह्या सरकारान. सो म्हाका त्रास केले ते तुमी चोयल्ले आनी तो पॉलिटिकली विंडिक्टीव पॉलिटिक करून म्हाका म्हणजे केस घायलोली. सो तो मॅटर म्हाका फ्युजिटीव वचून लिपोवन रावपाक नाका आशिल्लो. हांव हरियाणाकान मुगेलो बिझनेस ट्रिपी आसलेलो आनी बिझनेस ट्रिपी आसतना हांव हो विशय सगळ्या सोशल मिडियाचेर भायर सरलो म्हूण मुगे भुरगीं भायर शिकता. सो मुगे भुरग्यांनी म्हाका मेसेज घायल्यो, ते पोस्ट धाडलो म्हाका, पापा हो केसो इश्यू काय म्हूण. सो म्हाका दिसलें हाल भुरग्यांक त्रास जावपा नाका बाबा, तुमगेलो पापा फ्युजिटीव वचो लिपोन आहा म्हूण. सो हांव हाँगकाँग आसलेलो. हाँगकाँगसून हांव काल राती फ्लायट धरलो आनी सकाळीं येयलो आनी हांव कोर्टाक गेलो आनी कोर्टाक हांवें एपियर जालो. कित्याक हो मॅटर परत आहा 25 ह्या म्हयन्याचेर आनीक हांवें रिव्हिजन पेटिशन ऑलरेडी घायलां सेशन कोर्टाक त्या मॅटराचेर. सो मुगे इतले मागणी आतां आयज जेन्ना हांव नॉन वेलेबल वॉरंट काडलें कॅन्सील करपाक गेलोलो, तेजो ऑर्डर पास केली मुजेर की हांव प्रेजेंट आसना म्हूण. आनीक हायकोर्टाचे डायरेक्टीव आहाय म्हूण GMFC की जे पॉलिटिकल कनेक्टेड आहाय ते पॉलिटिशियन MLA मिनिस्टर आहाय ते गेले प्रायोरिटीचेर केस घेत म्हणून डे टू डे बेसीस. आनी त्या पासत हे म्हाका वॉरंट काडला. मुगे म्हाका दिसता श्युरिटी आसलोली 10,000 कितें श्युरिटी आसलोली ती हें केल्या, फॉरफीट केल्या आनी 10,000 दवरपा लायल्या आनी 5,000 फायन मारला आनी मुगेले नॉन वेलेबल वॉरंट आसले ते कॅन्सील केला. सो आयज सोकोत तुमचे पयले हांवें हो मुद्दो कितें हाडला. सो पत्रांचेर तुमचे हेचेर व्हायरल जावपा लागलो आनीक हो वेळ इलेक्शना काळ म्हणटा लोकांच्या मनाक वेगळें जावपा लागला. सो त्या पासत हांवें हें प्रेस आपयलां तुमच्या माध्यमांतल्यान पावोवपाक. गोश्ट कितें आहा ती, कित्याक ही मुकोडे हिंगा ऑर्डर आहा 2015 जेन्ना नादियाचें प्रकरण जालेलें तेन्नाय 2015कूच केस क्लोजर केलोली 2015 आनी होय मॅटर आहा तो 2015 म्हाका डिस्चार्ज केलेलो. हिंगा हांवें कॉपी हाडले, ऑर्डर कॉपी आहा हिंगा तुमचेर आनी हांवें असो प्रेस डिटेल प्रेस नोट काडलो. ह्या प्रेस नोटाक हांवें सगळें मेन्शन केलां एक्झॅक्टली दोनी मॅटर कितें आहाय ते. आतां म्हाका समजना हांवूय पॉलिटिशियन आनीक जे गोंयभर आख्खो लोक जो प्रोटेस्ट केलो तो सुभाष वेलिंगराक अरेस्ट करचे म्हणून, तोय पॉलिटिशियनूच, तो एक पक्षाचो प्रेसिडेंट आहा, सुरक्षा मंच पार्टीचो प्रेसिडेंट आहा, तोय पॉलिटिशियन. म्हाका आतां जे लोक प्रोटेस्ट करताले तेक अरेस्ट करचे म्हूण तेणें माफी मागची म्हूण जे तो तेणें स्टेटमेंट केलो तो आमगे गोंय साहेबाचेर तो बेकायदेशी. पूण आयज कितें जालां ते केसूय चार्जशीट जालना,
पूण जे लोक प्रोटेस्ट करता ते तेंचे केस चार्जशीट जाले. म्हणटो आयज म्हाका एक समजून येना, आयज सरकार जे करपा दिताय धर्माचेर तोडून घालता, कोण सोडून घालता हांव नको, तेका एस्कॉर्ट फ्री सोडून दिलो हांवें. हांवें काल प्लीड केलें, मुगे आदोगाद जावपाचें सांगिल्लें, जरी तर हियरींग घेवपा जाय म्हाका, हांव कॉलाची घालपा जाता, म्हाका कॉलाची घेचो आनी हियरींग घेवपा जाता, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. सो इवन आमगे एडवोकेटान प्लीड केलें, आनीक चान्स दी म्हणटा ताका, भायर गेलो आहा आनी कामा खातीर गेलो आहा, ना दिलो ना म्हाका. पूण आयज म्हाका थोडे दिसा पयले तुमी चोयलो आसतलो काट्टार कोण येयलो तो गोंया, हाडलो तो गोंया आनीक आमगे गोंय पीस पेड्यो करपाक, आनी आमगे स्पेशली आमगेलो कॅथलिकाचो त्या 2 आड उपरांत न्हू ताका जीएमसी दवरलो आनी तेगेले बेल हियरींग व्हिडिओचे केले, व्हिडिओ कॉन्फरन्साचे केले आनी ताबडतोब बेल जाली. तो बायसोन चलोन बायसोन गेलो. म्हणटो आयज म्हाका समजना ज्युडिशरी कितकोन चलत ती आनी कितकोन नोट करती ज्युडिशरी ऑल्सो. कित्याक आमी धंद्या लागून आमी तर भायर गेले आनीक एक एक्सक्यूज आसपाक शकता. म्हाका 2 दिसान पळोवता खूब जाताले, 1 दिसान 2 दिसान म्हाका काय प्रॉब्लेम आसा, येतालो आयलाच. पूण आयज तुमी चोयलें आसतलें 2 वॉरंट काडप 2 केसीचे नॉन बेलेबल. म्हाकाय हांव चिंतूंक पडलो बाबा कितें केसो खंयच्या प्रेशर आहा म्हजेर. हालीं हांवें स्टेटमेंट केलेलो बाबा हांव पार्टी घेवन येता आनीक वेगळेपणान दुसरे भाशेन आमी पॉलिटीक चलयतले म्हूण म्हाका दिसता. तेका लागूनय जाल्यार म्हाका हॅरेसमेंट करपाक केलें जाल्यार. सो हांव चिंतूंक पडलो आहा, कित्याक म्हाका वेगळे भाशे, कित्याक ज्या मनीस लोक मागतालो, ज्या मनशान हो स्टेटमेंट केलो गोंय साहेबाचेर, त्या एरेस्ट कोत म्हणून ते एरेस्ट कोत म्हणून तेंचेर केस घाल्यो. पूण आनी चार्जशीट जाल्यो, तितून हांव एकलो म्हाका गायला. हांव 2 मिनटां पासून आसना थिंगा, आय एम ऑन रेकॉर्ड. हांव प्रोटेस्ट करपा ना आनी हांव सांगून गेला हांव डिस्पोज जाता, हांव वयता ओके. पूण हो लोक डिस्पोज जाताले हांव नको म्हूण, आनी हांव इतलें जावन गेलो ना. आनीक हे म्हाकाय तितून ड्रॅग केलो ते केसीर आनीक वॉरंट काडप, नॉन बेलेबल वॉरंट काडप. आतां तुमी म्हाका सांगा हांव खंय चुकलो तो. एनीवे म्हाका हांव सजमता कितें पॉलिटिकली कित्याक जाल्यार प्रेशर आसतलो कोणाक गेलो, हांव जाणा खंयच्यान जाल्यार प्रेशर आहा. आनीक हांवें स्टेटमेंट केले उपरांत कोणाक त्रास जाले जाल्यार नकळटा, हांव थर्ड फ्रंट घेवन येता म्हूण तें जालें जाल्यार हांव नकळो. एनीवे हांव तुज्या माध्यमांतल्यान पावयता जे हांव कोर्टाक भिवन हांवें सगळ्याक म्हज्या लायफान सगळे कोर्ट चोयले, हाय कोर्ट चोयलो, सुप्रीम कोर्ट सगळो चोयलो आनी तुमकां खबर आहा, तुमी चोयला सगळे कोर्ट चोयन येयलो हांव, सगळ्यो जेल चोयन येयलो आहा. म्हाका कांय फरक पडना, म्हाका कांय डिफरंस ना. वाय शूड आय बी अ फ्युजिटीव हे केसी लागून. ओल्ड सुप्रीम कोर्टान भोंवन येयलो मनीस, आमी तरी लॉयर तरी कोर्टान तूं कितें आहाय ते हें काण बॉडी काण आमी सगळे कोर्ट चोयले, आमकां खबर आहा की कोर्टाक आदोगादाक कितकोन ब्रीफ करपा जाय तें. सो म्हजी मागणी लोकांनी कांय भिवपा गरज ना. आमी ज्या लोकांक सगळ्यांचेर केस जालो आहा, आमचेरय केस जालो आहा ह्या स्टेटमेंटा लागून सुभाष वेलिंगारा गेलो, म्हाका कांय भिरांत ना. हांवें ती ऑलरेडी मुगे मॅटर तो ऑलरेडी हांवें रिव्हिजन पिटिशन घायला सेशन कोर्टाक आनीक आय एम शुअर आय वील कम आउट फ्रॉम दॅट मॅटर. आनी ऑल्सो तो काजिनो कितें घायलो आहा तो एक मॅटर 2 डिफरंट एजन्सी घाताय म्हणल्यार एक कोलवा पुलीस घाता आनी एक क्रायम ब्रांच घाता. आनी त्या टायमार क्रायम ब्रांचान हुंच प्रेशर घायलो तुमकां खबर आहा, तेन्ना सगळे पॉलिटिकल. सो देन ऑल स्टॉलबोर्ट आहलोले ते कोण एक स्वर्गीस रवी नायक आहलोलो, होम मिनिस्टर आहलोलो, दिगंबर कामत who had made a statement in the even in the assembly that he is having clinching evidence. तो आहा. मागीर चर्चिल आले आहा, आलेक्सिकेरा त्रास जाताले कित्याक हांवें मुवमेंट केलो म्हण नुवें बसपाचो त्या टायमार तेका त्रास जाले. सो सगळ्यांनी एकठांय येतान ह्यो केसो सगळे क्रायमाक CBI
ते जाण म्हाका दिसता फायनान्स मिनिस्टर चिदंबरम आसलेलो. सो हे सगळे केस घातलेले मुगे म्हाका सुरक्षा दिन मंत्री आसतना हो सरकारान आनी 25 पुलिसां मुगे घरा मारलेलो. सो तुमकां सगळें खबर आसली. सो म्हाका कसलो फियर ना आनी मुगे भुरग्यांकूय ना. मुगे भुरग्यान जेन्ना जल्माल थिंगसून म्हाका दिसता धाकलो चेड मुगे 2 वर्सां आसलो 3 वर्सां आसलो. तेगे बॅगां इस्कॉला बॅग सगळी सस्पेंड जातना रेड मार्क ते जाण. सो आम ते भुरगे मुगे इंडिपेंडंट आहाय भायर शारां शिकताय एकलो चेड हिंगाय आहा. सो हांवें हें सगळें प्रेशर पॉलिटिकली प्रेशर पळय ते हांवें सगळें चयलें. आनीक म्हाका दिसता 15 वर्सां सगळें सीज केलो आसतना आमी स्टील गोईंग स्ट्रॉंग. 15 वर्सां 2010 सावन मुगे सगळें सीज केलो. आय एम गोईंग स्टील स्ट्रॉंग अँड आय विल बी स्ट्रॉंग. हांव उपकारी त्या लोकांक लोक म्हणजे एक त्रास दिलो आहा आनी म्हाका खात्री आहा हो लोक म्हजे बरोबर रावतलो. कोणूय बारीक स्टेटमेंट काडूं कोणाक त्रास जाता सगळो 100% 100% लोक आमी घरा आसना. थोडो तरी ओपोजिशन आसता कोणाक दूख जालो आसता ओपोजिशन जालो कोण कमेंट मारताय. म्हाका कांय डिफरंट ना. हांवें 16 वर्सां काडले 2010 सावन आयज पासून 16 वर्सां काडले. म्हाका खबर आहा टायम हांवें कितकोन काडलो तो सगळो वेळ म्हज्या जाग्यार म्हाका दिसता. आनी कोण जाल्यार घरा हितू पाटी रेड मारलो कोण म्हाका दिसता सुसायड जालो. पूण मी पाशे सुसायड करपाना. हांवें जायत बरें केलो आहा. लोकां बेसो आहा म्हजे बारा लोक आहा म्हजे बारा आनी म्हाका खात्री आहा हे पाटी लोक म्हजे बारा रावतलो. लोकांनी हे सगळे पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स चयला. मिकी भितर जेन्ना मिकी आमदार आसतना मिकी मंत्री आसतना मिकी भितर कितो अंतर आहा आनी हे आमदार कोणा निवडून काडले कोण आहाय ते कितू अंतर आहा लोकांक सगळें खबर आहा. म्हाका खात्री आहा आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान मागोता आमगे गोंयचे पॉलिटिशियन म्हजे बारा रावचे. हांव एक स्ट्रॉंग फोर्स घेवन येतलो. मुगे फेस व्हॅल्यू लोकांक खबर आहा. हांव येतलो आनी म्हाका तेंक दिता म्हाका खात्री आहा. हेंच हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक पावयता आनी मागोता लोकांनी म्हाका तेंक दिसो ते पार्टी बरें गोंया सरकार दिवपाक. देव बरें करूं तुमकां. सीज केला तुझे अजून मॅटर जाऊ ना खबर जावना न्हू. एक अकाउंट 4 पार्टी सीज कोताय. क्रायम ब्रांच कोता CBI कोता ED कोता इनकम टॅक्स कोता. सो सगळ्यो केस हांव जिखला सगळ्यो केस क्लोज केल्यो. फकत एक उरलो ते इनकम टॅक्स उरलो. सो म्हाका हांवें केन्ना पॉलिटिकली प्रेशर मारला मुगे केस हांव सुद्दां आनी प्रेशर मारला आनी म्हाका प्रेशर मारपाक गरज ना पॉलिटिकली. वॉट आय हॅव टू पे आय पेड एज अ गॉस्पल ट्रूथ. म्हाका कितें हारी करपाक चलो न्हू कोण 25 करोड 26 करोड हारी कित्याक करपाक जाय तेजी खूंयच वाडले 26 करोड. हांव पॉलिटिका येयले त्या दोणा 47 करोड घेवन येयलो. हांव बेसा हेंचे भाशेन पॉलिटिका चोरूं येवना. दोज हू आर नाव कॉलिंग कोण पॉलिटिशियन चोर कोण हे चोर म्हणल्यार कोणाकूय बोट दाखोयनी मिकीन पॉलिटिका रावन हांवें मुगे फॅमिलीक म्हाका कितें केलें म्हण जावं मुगे एडमिनिस्ट्रेशन केन्ना फेल जालें म्हण कोणा कामां दिता कोणाकडेन काम करता म्हण पॉलिटिका रावन मिनिस्टर आसतना कोणाकडेन पयशे गेले म्हण काम करता कोण जॉब दिता कोणा हें काम करता म्हण कोण सांगपाना. इतलें तरी आहा. आनी हे नोती हेका लागून म्हाजे पासून लोक म्हाका मानिता कित्याक म्हजे करप्शन चार्जीस नाय. एक करप्शन चार्जीस नाय. पूण तुमकांय कळोंक जाय 16 वर्सां ह्या मनशान तीग जावं भुरग्यांक पॉलिटिकल ऑफिस आसून हांव चलयता. तीग जावं भुरग्यांक मुगे फॅमिलीक घेवन हांवें मुगेले 16 वर्सां किस कोन्न सस्टेन केला तें तुमी चिंतपा जाय आनी गोंयच्या लोकांक चिंतपा जाय. हांव पॉलिटिका पयशे घेवन येयलोलो पयशे करूं ना आनी हांवें पयशे केलो जाल्यार हेरा भाशेन आयज हांव सुसेगाची येता. हेरा भाशेन तुमी चयला आसता लोकांक हेर पॉलिटिशियन तांकां पीस ना. ते हायलो तेका डायजेस्ट जायना तेंका पोस ना. बिकी बाबा 2010-9 त्या वर्साने काँग्रेसचे तुमचे सरकार असले मंत्री असले. एखादे सरकार आपल्या मंत्र्याक जावं आमदाराक वाचयता आणि तरी त्या सरकारान काँग्रेसच्या तुमच्या केसी घातल्यो CBI घातल्या आणि कितें घातले अशें म्हणटा तुम्ही.
आणि आता त्याच काँग्रेस बरोबर आता तुम्ही परत जाऊन इलेक्शन लढवपाक सोदता हे कशें कितें कोण सांग तुका इलेक्शन लढत होती म्हणून तू कोण सांगितलं कोण सांगितलं हांवें तुका क्लियर केलं मरे बाबा अलायन्स करपाक येवपाचें म्हटलं तुम्ही ना तेका कोण अलायन्स करपा पयलीं तरी काँग्रेसची सांगो हांवें तुका थोडे सांगितला हांवें तुका तेका तेच्या बारा लॉट थोडे सांगितला सांगला तुम्ही काँग्रेसीन बरोबर अलायन्स करपाक जाय बाबा तो काँग्रेसाचे तुकडे जालो हाय कितले कुडके गिरीश हांगासर जावचे ना म्हणला तुम्ही पण जर गिरीश वचत जाल्यार तुम्ही करपा रेडी आसले पळय स्टेटमेंट तुमकांय कळपा जाय बाबा गिरीश म्हाका दिसता आता तिसरे पाटी प्रेसिडेंट जाला तिसरे पाटी प्रेसिडेंट अरे बाबा एक फेलियर प्रेसिडेंट आहा तर तिसरे पाटी हाडप तुमकांय कळोंक जाय बाबा हे कितें हाडलो तिसरे पाटी आनी कोण नाही काँग्रेसाक आनी कोण नाही प्रेसिडेंट करपाक काँग्रेस वांगडा तूं वयचो ना तर इलेक्शनाक आता मिके बाब तुम्ही पळय वचपाक आहा मुगे म्हाका बायसान लिपयलो हांवें तुका सांगितला लेट द टायम कम सगळी तुमकां सगळी म्हायती मेळटली आनी तुमकां सारकें बरोबर ब्रीफ करता मिकी बाब तुम्ही नॉन बेलेबल वॉरंटाच्या बाबतीत म्हणले तुम्ही म्हणले की ते पॉलिटिक्स इन्वॉल्ड आहा म्हणून तो कोर्ट्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स जाता दिसता तुका एक सांग म्हाका कोरिजिनम कोण काडटा कोटा हेका जायजान कोण काडटा तूं सगळे तूं म्हाका सांग मरे सगळ्या इन्स्टिट्युशनाक कोणागे मनीस बसयलो हाय कोणागे बसयलो हाय तुम्ही म्हणता हांव म्हूण हांव डायरेक्ट म्हणट न्हू हांव डायरेक्ट सांगता सगळ्या इन्स्टिट्युशना पॉलिटिशियन आपल्या मनीस बसयलो हाय पार्टिक्युलर विथ द कोर्ट्स म्हणटा इन्फ्लुएन्स जावंक शकता काय म्हणटा पॉलिटिकली इन्फ्लुएन्स जावपाक शकना जाल्यार हिंगा जायत्यो गोश्टी आहा कोर्ट कित्याक सू मोठ्यो घेयनाय त्या गोश्ट्यांचेर कित्याक घेयनाय तूं हें म्हाका डायरेक्ट कितें न्हू हांव तुका इनडायरेक्ट सांगता ज्यो गोश्ट्यो कोर्ट सारक्यो सू मोठ्यो बारीक बारीक गोश्ट्यांचे गेल्या मेजर गोश्ट्यांचे कित्याक घेयनाय तरी घे मरे ते त्रास जाता म्हूण घेयनाय कोणा त्रास जाता म्हूण घेयनाय सो ही कितलो इश्यू आहे मरे फाटल्या प्रेस कॉन्फरन्सात तुम्ही सांगणारे की एक पर्याय असतालो फुडल्या इलेक्शनात तुमचो त्या कारण तुमच्यावर पॉलिटिकल प्रेशर हाडला ह्या सरकारान आता हांव पळय हांव कोणाचेर टिका करना सरकार आहा सरकार म्हणून ते इंडिव्हिज्युअल मनीस जाय न्हू ह्या सरकारान इंडिव्हिज्युअल मनशाकूय त्रास जाताय न्हू हांव सरकाराचें म्हणून उलयना तिका ह्या सरकारान इंडिव्हिज्युअल मनीस जाय तांकां त्रास जाताय थोड्या भागात त्रास जाताय तुका करप न्हू तें बरो एक्टिव्ह जालो काय हांव पयलो एक्टिव्ह आहा मरे आता सारको हांव तूं म्हाका सांग हांव केन्ना एक्टिव्ह ना मदल्या तुम्ही सांगाय मदल्या काळान तो म्हणतो 15 वर्सां तुका हें जालें आता तो पयलींचो तसोच मिकी म्हणून आसा काय आता वेगळे चेंज जावन येतलो मिकी मिकी चेंज जावपाक कित्याक Politically. इथिक्स प्रिंसिपल आहाय ते सेम आहाय चेंज जाल ना मिकी तोच आहा मिकी कितें चेंज जावपाक शक्य आहा तरी कित्या लागून कोणा लागून चेंज जावपाय कोणा लागून चेंज जावपाचें ज्यो गोश्ट्यो कितें करपा जायो ते सारके करपा जाय गोंयचे परिचय लागून ते करपाकूच जाय न्हू गोंयकारा लागून तो ते चेंज न्हू ते जो कोण ना म्हणून आमकां करचें पडटा आनी करपा जाय मिकी बाबा तुम्ही हाँगकाँगच्या पयलीं कोर्टाक इंटिमेट केल्ले बाबा ना इंटिमेट करून ना कित्याक म्हाका दिसलें बाबा हांव लॉट परत येतो रोखडो येतो म्हणून 9 तारखेर इश्यू आशिल्लो सो हांवें तरी आसतना पासून हांवें मुगे बोर्डिंग पास बी धाडले हांव भायर आहा म्हणून आनी हे बोर्डिंग पास मुगे पासपोर्टी कॉपी इन एंड आउट जालो तो इमिग्रेशनाक ते पासून दाखयलें हांवें पण ही नोटीस तुमकां तेच्या पयलीं भायर वयच्या पयलीं ना डेट आसली न्हू डेट आशिल्ली सो त्या पासून हांव प्लीज जालो मुगे लॉयराक आनी लॉयर सांगितलें ताका टायम घे 1-2 दिसां टायम घे दिना म्हणटा 2 दिसां पासून तरी हाल्या पासून म्हाका आयज पासून टायम दिलो हांव ताबड इतूलेच आयकना जाल्यार वॉरंट घालपाक कांय नासली न्हू फाल्यां आपयलो जाल्यार फाल्यां येतलो आनी दॅट वॉट आय डीड हांव म्हाजें सोडून बिझनस सोडून हांव येयलो दुसऱ्या दिसा सकाळीं येयलो आयज पावलो ह्याच केसीक पयलीं तुमी केन्ना अशें येवंक नासले अशें जाल्ले कित्याक म्हणजे आतां फर्स्ट टायम ही काल हियरिंग आसली असो कित्याक प्रश्न कित्याक म्हणजे कालूच तुमी ना आणि तुम्ही बाबा भायर सरले आणि तुम्ही त्याच्या पयलीं आनीक 2 तारीखूय मॅटर आसलो तो कितें जाता एवरी विकाक जाता ती आमी आमची पट सोडून न्हू आमकां हिंगा कांय तुमचे पयलीं आसतलें आमगे पट सोडून आमी हिंगा हें करून रावना आमकांय
आतां पॉलिटिशियनाकूच म्हण MLA मिनिस्टरांक MP हांव आतां आमदार आहा आतां आमदार ना न्हू सो आमकां कित्याक आमचे दशा कित्याक ते आमदार आलोले तांकां आमदार आहाय तांकां ते हांव समजता प्रायोरिटी ही प्रायोरिटी तांकां दिवपाक शकता कोर्टान तर हायकोर्टान डायरेक्टीव दिलाय लोवर कोर्टाकू प्रायोरिटी तांकां दिवपाक जो MP आहाय ताका MLA मिनिस्टर आहाय ताका हांव समजता पूण म्हाका कसो प्रायोरिटी हांव कॉमन मॅन मरे लोकां भाशेन आतां पॉलिटिकल येतलो लोक निवडून काडटलो तेजो आमगे केस आहाय जाल्यार आमकां प्रायोरिटी दिवपाक जाता ही प्रायोरिटी म्हूण समजना ओ कांय समजना म्हाका कित्याक कॉमन मनीस आहाय ते सदां केसी येताय डेट घेताय वयताय केन्ना जज आसना केन्ना जज आसल्यार तो पावना सो हे गोश्टी जाताय म्हाकाय जायत पट जालो आहा हांव कोर्टां येता मुगे टायम घेवन जज आसना पतो वयताय सो इट इज दोनूय वता सायडीन जावपा जाय न्हू बाबा दोनूय सायडीन जावपा जाय न्हू आमी टायम काड येताय आनी आम डेट दिन धाडटाय सो तेजो सगळें ओके आनी जेन्ना आम पावनाय तेजो आम कोरान काडप ना तुम सांगा मरे तुम्ही तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाका सांगाय तुमचेरी जायत केस आसतले तुमगे कोण इश्ट मित्रांचे आसतले हा डेट घेता वयता डेट घेता वयता धाटाय मरे सांगा ना एक सांगो तुमकां एक म्हणटा डेट घेता धाटाय ना पूण मिकी बाब तुवें म्हणटा पळय एक फावटी अपियर जावंक ना म्हणून दिस इज द सेकंड टायम अपियर जावंक ना म्हणून तुजी नॉन वेलेबल वॉरंट पूण हांवें म्हाका तर एक दीस पासून दिलो जाल्यार हांव येतालो हे वॉरंट काडपाक गरज ना हाल्या पयलीं हांव येतालो आनी आपूण आसा येयला आज म्हाका डेट आला 25th आतां ह्या म्हयन्याच्या 25th आय कुड स्टे बॅक म्हाका पत्रकार कोण सोशल मिडियाचेर धाडून हांव न्हू फ्युजिटीव असो रावलो मग भायर मागीर हाल प्रोक्लेमेशन काडलें जाल्यार मागीर कितें करता हेंची गॅरंटी आहा पेपर काल एडवोकेट घेतलो तुमचो केस हय मुगे एडवोकेट जालो न्हू तो एडवोकेट आसतनाय तुका वॉरंट काडलो एडवोकेटान सांगूना तर सांगिल्लें एडवोकेटान सांगिल्लें प्लीट केलो तरी असो काडलो मागीर करपाक जाता Last time you done an allegation on Congress regarding the selling of tickets. Girish have given the buy ticket. It's all fake. Do you have a proof regarding एक that? सांग म्हाका चोर म्हूण सांगत केन्नाची आनी पयशे घेता आसतना कोण तिकेट दिता आसतना पयशे घेता आसतना केन्ना दाखयता हे तिकेटी पयशे दिले केन्ना तुवें आयकलें तुवें आयकलां केन्नाची तुमी आतां मिडिया भाव मुगे हिंगा आहाय केन्ना आयकलां कोणाक तुमच्या मुगल्या फुडल्यान दिले पयशे पण दिता सांगता हांव खबर आहा न्हू अरे बाबा तेंगेले हाल्लोले तेगे कास हाल्लोले कोण एक आलो आमोणकार ते गेलो ओके आमोणकार तेजे बार आलो वायस प्रेसिडेंट आग्नेलान ते एक्स MLA तुमी त्या सरकारान पयलीं मरे 10 वर्सां MLA आलो मरे आग्नेलान इट इज नॉट एलिगेशन इट्स अ फॅक्ट तुमी एलिगेशन कित्याक म्हणटा हांव नको प्रूफ ना न्हू प्रूफ ना म्हणून तो एलिगेशन आनी तूं म्हाका सांग तिकेट दिता आसतना कोण पयशे घेता 5 किलो घेता शॉप घालचे पडटा जाल्यार आतां तूं म्हाका सांग तुमी चोयला आसतले कालूसान स्टेटमेंट केला गरीब म्हणजे गरीबाक दिवप ना तिकेट्यो गिरेस्तांक दिवपाक जाय सेम ऑन हिम एज अ लॉयर न्हू तेका लॉज ते मागीर सुद्दां तेका लॉज हे म्हणपाक बाबा ते काँग्रेस पार्टी कितले बरे कार्यकर्ते आहाय कोण गरीबांक दिवप ना पयशा तेंगे बँक बॅलन्स थंय न्हू तेंका तिकेट दिवप म्हूण हेगे तिकेट दिलो ती हेगे बँक बॅलन्स थंय न्हू दिलो आसतली हा आनी त्या पासून ती हेका पयशे आहाय देखो 5 लाख कोण सक्सेशन म्हणून तेंका दिता हा तेका तोंड हळें पडटे आदोगाद म्हणून हांव नको तो कितें करून आदोगाद तो तर सारको आसलेलो न्हू आनी हरेच काँग्रेस सजर म्हणटा न्हू काँग्रेस सजर आसलेलो आनी हो एक्स इजी आसलो काँग्रेसाचो हे काँग्रेसान ऑपोजिशन लिडर म्हणून धरून आलो मरे तो म्हाका सांग ऑपोजिशन लिडर कित्याक दवरलो तरी सायड तेका काँग्रेसाकूय खबर आहा सो आतां तुमकांय कोण येयला आनी गोंयच परिचय कोण येयला आख्खेच जे जाणा लॉयर एक्स AG काँग्रेसाक गेलो तो स्टेटमेंट करता तिकेट होकोत गिरेस्ताकूच दिवप पयशे आलोल्याकूच गरीबांक दिवप ना आनी सारक्या कार्यकर्ते आहाय त्या काँग्रेसाक तेंका दिवप ना सो कार्यकर्त्यांक चिंतपाचें काँग्रेसाच्या आनी गरीब काँग्रेस म्हूण जे काँग्रेसाचे लोक ना दर एक मतदारसंघान
दर एक मतदारसंघात त्यांचे ते कठोर आहे ते वोट बँक आहात त्यांची सारखी तांकां यूज कोताय आनी त्या भागांनी कोण तिकेट मागताय तांकां लुटताय बघता लोकांचे वोट मागताय तेंचे आनी तुम्ही तेका इन्वायट करता तुमच्या पार्टीन थर्ड फ्रंट कोणा? हे हांकां काँग्रेस वर्कर्स जे आहा पळय ते तू मरे म्हाका टायम दिनाय माझे टायम दियाय मरे इलेक्शन 7 महिने आहे मरे टायम देतोय मरे कसं झडका दितो 7 महिने कमी हातायचं तो काय प्रॉब्लेम ना आणि तुम्ही थर्ड तुम्ही म्हाका मदत पळय थंय आहे आनी थोडो टायम दिया न्हू म्हाका हांवें तुका सांगलें मरे म्हाका कितें आहा हांवें रेडी करून दवरलो आहा तें भायर काडटलो आनीकूय हुंय तेंका दितलो तो आमकोडे मल्टिप्लाय जातलो तो वावर वर्क फोर्स आहा तो मल्टिपल जातो परत तुमच्या सध्या आणि कितें फुडें फाटले कितें तरी एक इश्यूच्या लागून केसी जाल्यार मग कितें करताले ह्या 6 महिन्यात हुंय जर समजा असे कितें तरी एक प्रकरण काडला आता तुम्ही कशें म्हणटा थर्ड फ्रंट तुम्ही घेऊन येता मग तुमकां 2 मिनटां म्हाका फेस करपाक न्हू बाबा इतले फेस केला मरे 15-16 वर्सां फेस केला आनीक कितें म्हाका जालें 60 मरे आतां 60 वर्सां मरे फेस करपाक कितें आहा स्फोडून दवरला हा? पेशींनी स्फोडून दवरला घुसपन कितू पासून घुसपायन धुतले म्हाका Last question. Uttam Patkar, you have filed a complaint. Yes. What any update on that? No, I'm personally going. I'm personally going. Ramnagar police station. Maybe I'll tomorrow or day after tomorrow I'm going. कित्याक हांवें त्या टायम दिवपा जालो गाय करपा जायना टायम दिवपा जाय आसलेलो हांवें टायम इनफ टायम दिला हांव हालना फॉर वयतलो पर्सनल वयतलो त्यांची फॅमिलीन एक हे केलं की ही जी केस जी कितें आसा तो इन्व्हेस्टिगेशन जावचें न्हू कांयच जावचें न्हू सो तेज्या बद्दल ना पळय तुमी समज जाय हो विशय आतां ते चल्याचो भावाना ते भाशेन तेगे भावान स्टेटमेंट केलो मरे बस तो भायर पडलो काबार मेळ्ळो पडली काबार म्हणून पळयना काबार म्हणलें पडली आतां तेगेली जी लेगेसी आहा ती तो म्हणटा फुडें वचपा जाय तेगे लेगेसी आहा ती आनी परत पॉलिटिक्स आपल्याक तरी लोक आपल्या आमचे बरो आहा केतना बरो आहलो भाटेकारा बरो आहलो आमचे बरो आहा आपण मुखार चिंता म्हणटा कितें सो तुमी समजूंक जाय मरे तेगे तर फॅमिली म्हणटा हे पॉलिटीक हेजेर पॉलिटीक क्वेश्चन म्हणून न्हू हो इश्यू जावन आहा तो सोसायटी आतां हो आवय बापायचो भावाचो न्हू हो सोसायटी इश्यू लोकांकूय कळोंक जाय कितको मेळटा तो लोक वेगळो भाशेन स्टेटमेंट काडटा ताका म्हाका कोण म्हणटा तो तेजी दुसऱ्या दिसा केस येवपा आसलोली सुप्रीम कोर्टान इलेक्शन ती कॅन्सील केल्या ती ताका लागून ताका उडयलो म्हणटाय ताका यूथ पिवयलो म्हणटाय ताका कोण आनी मुहितो हिमालयासून कोण म्हणटाय सोरो पाडले जायते खबर जाता न्हू सो इट इज सोसायटी इश्यू लेट द सोसायटी नो द फॅक्ट नो थँक्यू येतो हा बाबा ऑर्डर आहे हिंगा येतो ऑर्डर आहे आनी इन डिटेल तुमकां हिंगा प्रेस नोटीस हा तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.